बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या अस्मेजो क्रिस्ताई कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, सादो काळ विसावो आयतार आमी आज संभ्रमता. ह्या मिसांत आमच्या फिगेच्या सोर लोकां पासत आमी मागया. हांगासर आज विशेष तरान रितूचे संदेश मेळटा आमचो भावार्थ घट करूंक आनी भावार्थान वाडोवंक. आनी ह्या खातीर आज इजायान सांगचे प्रमाणे न्याय नीती सांबाळया, प्रामाणीकपणान चलया आनी अशें आमचो भावार्थ आमी आणखी चड बऱ्या तरान जियेवया. आज ह्या मिसांत फावतेर भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी देवा लागचे एकामेकाचे बोगसाने आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्य सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाय जिविता पावो. आमेन. आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवाचो आमी तुका वाकणटा. सया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोनिया देवा देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसायल्ली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या. म्हजी न्हीद उगडापी केल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवेक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक, म्हणजे साबात बसटय नासता पाळतल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासाणेन सांबाळतल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागनाचें घर म्हूण म्हणटलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवका. सांत पावलोन रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां जुदेव न्ही आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता. जुदेव न्ही आसलेल्यांचो धर्म दोत हांव, देखून म्हज्या मणयारपणांत म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या काश्या कुळयाच्या थंय एक तरासो मोसर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांकपणी बचाव करचो म्हज्या मणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपांत घेतलेले वरवीं कितें सक्कड घडोवंक आसत? मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणस म्हण जाय. कारण
आपले देणे कशें दिल्ल्या आपूण ह्या विशीं देव बिलकुल आपलें मन बदलिना. एका काळार देवाक तुमी काळजायनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत, समेस्त मनशाक आपणे काकुळट दाखोवचे खातीर. देवाचें वतर. देवाचे वडोवपकार. सर्वेस्पोराची जय, हालेलुया. सर्वेस्पोराची जय, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोराची जय, Alleluia. या उर्बेन उद्गारया, सम्यक भक्तीन वंदनीया. नरकांता कामिनीया, गीतादा उल्लासिया. सर्वेस्पोराची जय, Alleluia. सर्वेस्पोराची जय, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोराची जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. उपरांत जेजू थंयचो भायसरन तीर आनी शिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली खाणानगान स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धणिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोवसर वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताजे शिश्य येवन ताचे लागीं परातून म्हणाले, तिका तिके दान सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इजरायल घराण्यांतल्या चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताच्या मुखार येवन सरपडोवन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उणो काडून सुण्यांक दिवचो समान. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हर तो तुजो भावार्थ. तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी भिकाऱ्यांक पळयलां, थोड्यांक मागोवंक येवचें. इतले करकरे करतात. हांगासर येवची एक तांबळाची स्त्री आहा, व्हडलो जीव तिसो. तिने सुमार पयस तावनूच तुबो वाटून येवचें. ಗುರುಗಳೇ ದೇವರೇ, ಗುರುಗಳೇ ದೇವರೇ, ನೀವೇ ನನಗೆ ದೇವರು, ನೀವೇ ನನಗೆ ದೇವರು, ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ನಾವು तसे म्हणून तुबो वाटून येवचें. हांगाची खामाची आमची फादर एफटी दाण दिया, हिऱ्यार जालें कळ्ळें बोबतीच्यो म्हणटात. म्हाका आज पवांजेर नियाळतना तशेंच उडास आयलो. थंयसर ती स्त्री, कानानगान स्त्री थंयसर वाटून येता, जेजू दाविदाच्या पुता, दाविदा पुता म्हजी काकुळट कर, दाविदा पुता म्हजी काकुळट कर, सायबा म्हाका पाव. आनी शीस तिका एफटी दाण सोड, करकरे जातात म्हणाले. पळया, न्हीद जावन
दुसऱ्यांचे कश्ट आयकताना करकरे भोगचेत पूण जेजून आपणा करकरे जाल्ले बरी दाखोवंक ना पळया तें आज घडीत जेजूच्या जिवितान थंयसर जाल्लें अजाप हें आज आमी इल्लें नियाळोवंक प्रयत्न करया पूण एक ती स्त्री त्या दीस कितें आयली आनी हो नियाळ जावन कित्याक करता हांव हे देवाची मांडावळ 16व्या शतमानाचो एकलो आध्यात्मीक चिंतपी जुलियन ऑफ नॉर्वीक तो सांगता आकस्मीक म्हूण कितेंच घडना नशीब म्हूण कितेंच उठाना या फुटाना जावचें सगळें देवाच्या बऱ्या मांडावळी आनी येवजणे प्रमाणे देवाची मांडावळ आसा हर एकल्या साल्वासांव दिवची हर एकल्या बरेपण दिवची आनी तशेंच जुवांचे आवाज वर 4 वाक्यां आमी काडल्यार देव पळया जेजू आमकां सांगता एकलो आपसेंच थंय येना देवान एकल्या आपणास अशी ओडल्या शिवाय कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना जेजूची उतरां दी आज ह्या स्त्रियेक कानानगान स्त्री जुदेव न्ही आसली स्त्री तिका थंयसर आज ओडलां जाल्यार देवाचें येवजण तिच्या बाच्यावेक कितेंगी आज आसा जॉन न्यूटन म्हणलो एकलो नावार्थीक प्रसंगदार ताच्या ल्हानपणार ताची आवय सरली बापूय दुसरें काजार जालो बापायच्या त्या तारुवाचेर हो कुमो करतालो बापाक एका झगडें जालें हो समय इस्काला की वचोंक ना पूण ताणें ताचे उपरांत ताचीच म्हणलें तारूं घालें आनी तें तारूं एक दीस दर्यांत वाऱ्या वादळां सांपडोवन बुडटाना ताणें बोबाट घाली सोम्या आमकां सांबाळून तडीक पावय हांव जिनियाची निमाणे घडये पर्यंत तुजो सेवाक जातलो अजाप वादळ थंड जालें तारूं शाबितायेन तडीक पावलें एक दीस हो नावार्थी प्रसंगदार जालो हे घडीत आमच्या जिवितांनी तशें जावंक पुरो देखून तो आपुरबाय शब्द तो सांगता पळया ताचें कावन आसा जॉन न्यूटनाचें एमेझींग ग्रेस हाऊ स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड ए रॅच लायक मी आय वन्स वॉज लॉस्ट बट नाव आय एम फावंड वॉज ब्लायंड बट नाव आय सी कशें म्हजें जिवन हे फावटी गेल्लें तें म्हाका मेळ्ळें हांव काळोखांत आसुल्लो पूण म्हाका आतां उजवाड मेळ्ळो आतां म्हाका दिसता मोगाच्यानू भावार्थाक हाडूंक खंयची गणितां आमच्या जिवितांत जावयेत आज त्या स्त्रियेचें गणीत जावयेत आज हांगासर जॉन न्यूटनाचें जिवितां गणीत जावयेत ह्या आमच्या जिवितांत भावार्थ आयला वय पूण तो भावार्थ एका निर्दिश्ट वेळार तो वाडा जाय तो थंयच उरता तो दाड्डो जाता आमकां क्रिस्ती शिक्षणांत पोविस्ताना मेळ्ळो भावार्थ तो वाडा जाय आनी परिपिकाय पावा जाय पूण तो थंयच न्हिदोन आसता देखून आमी पडल्या पातकांत पडटाव लोळटाव थंयच आसताव ह्या थंयसर जिणी आमची परिवर्तन करूंक जायना जिणी आमची अवगुणां सांपडोवन थंयसर वाळते आसता त्या वेळार आमी सारकें पळोवंक गेल्यार जेजू आमकां न्हीद जावन थोड्या गणितांनी ताची अशी हाडटा आमचे दोळे आमचे कान उक्ते दवरल्यार खंडीत तें घडटास पळया हांगासर आज स्त्री आयल्या जुदेव कितें करताले आपल्या अस्मिताय उरोवच्या खातीर कानान गान कोण जुदेव न्हय आसले तांकां पयस दवरताले ते तांचे लागीं बर्सन नासले तांकां हांचे लागीं बर्सो जोडी नासले पूण आज सर्गींचे राजा रिगोंक आपणाक मात हक्क म्हूण ते चिंतताले हें चिंतप जेजूच्या काळार आसचें तें आमी आज जेजूच्या उतरांनी तें स्पश्ट आयकता तें चिंतप आसलें पूण जेजू तें चिंतप आज बदलूंक आयला आयच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार थंयसर वांजेल मातयो आवाज 15 थंयसर 26वी ओळ आमकां सांगता पळया इस्रायल घराण्याच्या सुकोवन गेले बाकऱ्या म्हूण म्हाका धाडला तांकां म्हूण मात म्हाका धाडला घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन
सुन्यांक दिवचो समान न्ही ही उतरां चिंतना त्या वेळार सुदेवांची चिंता तशें जेजूक मेळोंक आयिल्ली स्त्री ती जुदेव न्ही ती खानानगार स्त्री जुदेव न्हय आसलेल्यांक सुन्या भाशेन लेखताले म्हळ्यार तांकां कांय मान ना कांय गौरव ना जुदेव धर्म स्त्री निमाण्या स्तराची आनी हांगा आज ही जुदेव न्हय आसली स्त्री म्हणटाना तिका कांय स्थान ना ती स्त्री जाणा आसली तांकां जुदेव सुनी म्हूण आपयता पूण ती जाणा आसली देखून तिका इन्सल्ट म्हूण बगोना तें सदांचें जाल्लें तांकां ती खानानगार समारियागार हें सगळें जाणा आसलें हे जुदेवाच्या आण्या तांकां गोत्त आसा ही स्त्री जाणा आसली जेजू जुदेवाचें चिंताप तिका उडासा काडलें तिचो भावार्थ वाडोवची जेजूची आशा तिका हिंचूची न्ही त्या स्त्रियेक हिंचू खंडीत न्ही तिचो मानोभाव समजोंक जाय आसलो आनी देवाची काकूळट मोग सोडवण सर्वांक 6 जाणांक हांवें दाखोवंक आसा जेजू जाणा आसलो ना तर जेजू तिचे मागणी आयकतो ना जेजू तिचो भावार्थ पळयता आनी ह्या भावार्था लागून आमकां बाचावी लाभता म्हूण आमकां सांगता गरजेचें भावार्थ तिची उसार निबळया 22वी वळ सांगता दणया दाविदाय पुता म्हजी काकूळट कर परतू 25वी वळ म्हणटा सायबा म्हाका पाव सोरपडोवन ती म्हणटा आराधन करचें बरी सोरपडोवन म्हळ्यार ती आज सोडवून दारा पेटोवंक आयिल्ले बरी ते आयले आज तो मात बाचाव दिता म्हणले बरी आयल्या सोरपडटा सायबा म्हाका बाचाव कर परतून 27वी वळ पडया नीज दणया तरी पूण सुनी आपल्या दणयाच्या मेजाक तावन पडलेले उंड्या कुडके म्हणी खातात न्ही गे तिका जेजू कितें हिंचिता हे जुदेव कितें हिंचिता म्हळ्यार पडोवन वचोंक ना तिका जाय आज तिचे मागणें आज मेळा जाय तिच्या दुयेक बरेंपण जाय जाय तिच्या घराण्या बरेंपण ये जाय त्या स्त्रिये जेजू थंय वर्ती पातये न्ही कितें कोणें खालें सांगल्यार तिका नटवाना तिका मोग आसुल्लो देखून ती धैर्यान ताची अशी येता आनी दुयेच्या सुटके खातीर भलायके खातीर मागता जेजूच्या तिरस्कारा मदीं ती धैर्य साणिना बदलाक पोरातूनच रावता आमी भावार्थी थोडे फावटी आमच्या मागण्या करता धैर्य साणून तें हांगा दावुरलें आसा पळया आज समा पळयल्यार हांगासर ही स्त्री तिका हिंडसिलें तिका पयस केलें तुका समा हांगासर कांय मेळना म्हणलें बरें सांगलें जाल्यार तिणें सोडलें ती पोरातूनच रावली ती आज जाणा तिणें मागयलें मेळटा म्हणल्यार तीर भरोश्यान ती आयल्या हो बरोसो आमच्या भावार्थांत वाडला गे ही तिराजन आमच्या भावार्थांत उरल्या गे आमी मागलें एक्की मेळना काल्या मागण्याचें आतां थोडे म्हणटात की आतां काल्याक विगेरचें सायबा घरात पुरा घरात जाता सगळें आनी काल्याक येचें मागलें मेळटा कित्याक येचें आमी इगर्जेक आतां मिटलो तें जियोवना गी आमी हांगा घरात आसून जियोवना गी अशें बरें म्हणचें आसात पळया पूण आज जेजू म्हणटा तिरासाण गरजेची इल्ल्या वेळाक आमी तिगे पयस उरले बरें जाल्यार जावं बरो देवाचो मोग देवाची काकूळट आमचे ते उणी जावना ती निरंतर वाळती आसा आमची हर एकल्याय बाचावी ताका आज गरज मनशे बाचावी भावार्थाचेर आनी भावार्था संबंद जाल्ल्या करण्यांचेर आदारसून आसा शिवाय धर्म राष्ट्र जात असल्या संगतीचेर ना हांव किरिस्तांव म्हणून जायना हांव भावार्थी म्हळ्यार जायना पूण म्हजो भावार्थ कितलो घट उरयला हांवें कसो तो वाडयला कशें ते भावार्थान जियेलां तें आज गरजेचें हेंच चिंता आज दुसऱ्या वाचपान रोमाकारान बयल्या पत्रांत थंयसर आवास्वर 11 सांपाल सांगता पळया देवाचें योजन सगळो संवसार बाचाव करचें आनी ह्या योजना मांडेली जावं हर एकल्याक आपोवणें आसा हांगासर जात मत आनी खंयचें देव पळयना हर एकल्या आपोवणें आसा आपूण जुदेव न्हय आसल्या खातीर आसा म्हणटस सर्वांनी देवाक विधेय जावंक आपूण मणियारपण चलयता म्हूण तो सांगता तसो जेंतिलांचो आपोस्तल सांग पावल सगळ्या बाचावांचेर तो झुजलो
आनी ताणें अशें भावार्थ वाडयले वरवीं विस्तारायले वरवीं आज आमी क्रिस्तांव जावन आसा पूण आमचो भावार्थ मेळ्ळावय आज वाडला गे म्हणले सवाल हाचे पयले वचपान इसाया प्रवादी आवसोर 50 आनी 100 थंयसर पयली वळ आनी 100 आनी 7वी वळ सांगता पळया आमकां देवाची खुशी तो कळयता पळया सोरेस्पोर आपल्या पवित्र दोंगरार पोरग्यावांक हाडटलो म्हूण तो परगडता आपल्या पवित्र दोंगरार पोरग्यावांक तो हाडटलो थंय दिल्यान ती बुधबाळाची उतरां आमकां ह्या सांगल्यान न्याय नीत सांबाळा नितळ काळजान जियेया न्याय नीत सांबाळा नितळ काळजान जियेया प्रामाणीकपणान जियेया सापात बागेवपणी पाळा सल्लो तिरासाणेन पाळा आमी काली क्रिस्तांव म्हूण रावल्या पावना कशें जेजून त्या दिसा जू देवा सांगलें आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणा नाकात देवाक आपणा भुरगीं जाय जाल्यार ह्या पात्रां तावणी भुरगीं करतलो आमकां काली आमी जेजू गुलो मारता सोडून धार आमकां जेजू आतां म्हळ्यार पावना आमी त्या प्रमाणे प्रामाणीकपणान नितीन जेजूचे गेले शिकवणे प्रमाणे जियोंक आसा आनी त्याच भावार्थान आमी तिरासाणेन आमी उरोंक आसा ते भावार्थाय तिरासान सुखांत दुखांत कश्टांत हर एकांत आमी जेजू सोडून धाराकत घट्ट धरून रावोंक आसा आमी सोडून धांवूंक जायना म्हाका ह्या इगर्जेन इन्सल्ट जालें त्या पाद्रापान इन्सल्ट केलें ह्या मुखेल्यान इन्सल्ट केलें म्हाका गुरकारान इन्सल्ट केलें म्हणूंक न्ही कितें आसल्यार ही देवाचें मंडळ म्हजो भावार्थ आणकी घट करूंक म्हजो भावार्थ आणकी घट करूंक म्हाका तांचे खातीर हांव क्रिस्तांव न्ही हांव क्रिस्तांव कित्याक आज म्हज्या बाच्यावे खातीर हांव आज फाल्यां जर तर म्हाका देवान आपयलो जाल्यार थंयसर तांची दुरां सांगून हांव बाचाव जायना हांवें बाचाव जावचें म्हजो भावार्थ हांव दृढ जियेला जाल्यार म्हज्या भावार्थ प्रमाणे जियेला जाल्यार भावार्थ करन्याय केल्या तर जाल्यार माय म्हाका जिनी भक्सने जिनी हांव जियेला जाल्यार म्हाका बाचावी आसा आज हें बाग आमकां सोरेस्पऱ्या दोंगरावेचें बाग आमकां हर एकल्याक मेळटलें आमी किर्तन 60 आनी 100 आपुरबाय उतरां वडोल गायली त्याच उतरांनी आमी आज मागया सर्व परजा तुका हरसून देवा सर्व जनांगा तुका वाखून सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं सगळीं पितू तुज्या पांयां पडों सगळ्या लोकां सांगाता त्याच सोरेस्पा देवाक सगळींच्या राजान एक दी हरसूचें बाग ह्या युकरिस्तान बागेंतल्या आमकां हर एकल्याक लाभोवन दी आमीन सतमंतान देवाक सर्वोदर बापाक सगळ्या पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक त्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान संभवलो आमकां एका जल्मालो पोन्स पिलातानी कस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे मेल्ल्यान परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर्वोदर बापाच्या उज्या बसला तेन्ना जिवानी मेल्ल्यांची करून घेतलो सतमंतान पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता भक्तांच्या बोगसाने कुडीची जिवान पावन ससनायची जिवीत आमीन भो मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू थंय खंडीत मागेल्ले मेळटा म्हणल्यार धड पातयेन आमी येवया आनी आमच्यो गरजो ताचे समोर दवरया आमची जाप जावं दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सगळींच्या बापा पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवन हर एक परजेक बाचावाची वाट दाखोवचें काम तांच्या जिणेचो पयलो ध्येय म्हूण समजून काण घेवंक तुज्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांत स्वरुपर्जेन आपल्या भावार्था प्रमाणे जियोवचें शांत समाधानाचें न्यायनितीचें समजुनेचें वातावरण आसा कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरकेच्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांनी आपल्या कश्टा वेळी कधीच निराशाय नासता तुजे थीर भावार्थ दवरून नव्या भरोसेचें किर्ण तांचेर फांकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वाड्यांनी चलच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी भाग घेवन तुजे उतार नियाळूंक कृपा दी अशा वाड्यांत आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजां पावोवन न्यायनितीचें वातावरण रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्तां मेजा भावांनी हजर जाल्ले आमी तुजें उतार वाचून नियाळ करून कार्यगात केल्ले वरवीं सोडवून आपणाक साथ जाता म्हणलें सत जाणां जावन खऱ्या भावार्थान बांदलेलें न्यायनितीचें तिरगजकुटां बांदून हाडूंक
तुझ्या स्पिरितान बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमची खासकी मागणी आतां उडासा काडया. जायत्या लोकांनी ताचे इरादे आमकां धाडटात मागोवंक, तांचे पासत मागया. जायती पिडेस्त आसात, आमी जाणा वता ह्या कोरोना कोवीड पिडेन लोक कश्ट जाता. तांकां भलायकी मेळोवंक मागया, तांकां बेगीनच वॅक्सीन आनी वखद मेळोवंक मागया तांची सेवा करतले दाक्तेर नर्सां आनी हेर समाज सेवकां खातीर मागया. आमी परगांवांत वावर करता आमची जायतीं जाणां पावंडा समेस्तांक बळ भलायकी मागया, कामाची भद्रती मागया. जायत्या लोकांची कामां होगडायल्यान तांकां बरीं कामां मेळोवंक आमी मागया. आमचे शिक्षण संस्थे बेगीन आराम जावंक, भुरग्यांचे परिक्षा कितें जावंक आसचे आणकी जावंक थोड्यो आसात बऱ्यान त्यो जावंक आनी सगळे शिक्षण संस्थे उक्तावण जावंक आमी मागया. तशेंच आमचे इगर सोय मागणे सालां सगळीं उक्ती जावन सगळ्यांनी परत आदले बरीच नॉर्मल रिती घेवन मागण्यो करून सादी जावचे खातीर मागया. कॅन्सर, एड्स, तरावळ एलर्जीनी तशेंच मलेरिया, डेंग्यू आल्या पिडेनी ह्या दिसांनी कश्टून आसात तांचे पासून ती मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमची मागणी आज तुका आमी समर्पीत हांव त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आमेन. सशील बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तो कर म्हण परता बेसा तुझे मागता सर्वेस तू आमचो रसनार सस्ते सो बेटेता वडो गोवासो गुतामच्या वावरासो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून जिवीत कांठाण जावून वेडी सशील बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हण परता बेसाप तुझे मागता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्या पवित्रवांक सरोईस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे. तांदूळ तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सुरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां अमृतांत जल्म घेतलो. कुर्साचें मोरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदाळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा तसो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणाव सोडून ही खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतलें आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरीसपरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवांतपणाचो बरोच दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पस जाडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची हिदायत कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तें सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन त्या कारणान गांव स्त्रियेन थिरासनान मागिल्ले बरी आमी मागोवंक जेजून शिकोवन दिल्ले मागणें आसा आमच्या बापा सांगात म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या आमचिता जशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली पिडेंतली आमकां निवार दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी सगळींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुवें उदाका कुर्तीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जें धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ती कुशेवर मान तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमच्या शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा आपयिल्ली आमी सुभागे. सम्या तुमचे म्हाका पवना म्हज्या उतरांत तुमकां भलायकी मेळटली. क्रिस्त ऐकून म्हाका मातसो स्नायाचे वेद आसा म्हणून. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवून मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता. प्रार्थया. कोनवड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत तसो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो. हे आमी कालतेवणी मागता ह्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुजे कृपे बळान रास्तोचे परगटा. मांसार रक्तान तुज्या पोषण आमचेर केलाय. कृपेरे सावानी आमकां तुवें बदलाय. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता. तुजी कृपे बळान रस्तोचे परगटा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां.
जेजू बळांनी घालता घालचा कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे मुळेच्या बोबईत घालचा जा तू आमची बचावी जयच्या बोबईत घालचा काकुळत आमची कर बगेवन कुर्साचे कृवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन.